मातेवाचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सरतसो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची कुशी करतात तींच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतलीं. तो दीस येतोच सोबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोम्या सोम्या, तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान साबार विजमितां आमी केलीं न्हय, आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलों. खोटेपण करतले न्हय, म्हजे सरशिल्लीं कोडसरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक नात. देखून हीं म्हजीं उतरां आयकतात आनी तांचे पोरमोणे चलतात ती आपलें घर खोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन ते घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पूण हीं म्हजीं उतरां आयकून तांच्या पोरमोणे चलनात ती आपलें घर रेंवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारकी. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन तें घरार मारलें, आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकूंक लोक जबर अजाप जालो, कित्याक तांच्या शास्त्रां भाशेन न्हय, पूण अधिकार आसलोल्या परी तांकां शिकयतालो. देवाचें उतर हें.